मोगळा बाबा भयणीनो, एक तोरणाटो बुडटालो, न्हंयेंत उदकान बुडटालो आनी बोब मारून कोणाक आदार दिवंक बोब मारतालो. थंयसर एक मनीस त्या वाटेन वेता आसतना ताका बुडटालो तें पळयलें आनी ताका साल्वार केलो. जायत्या वर्सां उपरांत तोच साल्वार केल्लो मनीस पातकी जिवीत जियेता, पातकान पडटा. ताणें एका धोंदेकाराचें दुकान फोडलें आनी ताचे पयशे आनी मालमत्ता चोरून वयली आनी तो सांपडलो. ताका पुलिसांनी दवरलो आनी कोर्टान व्हेलो. कोर्टान गेले उपरांत त्या तरणाट्यान पळयलें की तो जुईज जो थंयसर कोर्टान आसलो तोच मनीस ताका जायतीं वर्सां पयलीं बुडटालो तो साल्वार केल्लो. आनी ताका दिसलें तो आतांय तो आपल्याक साल्वार करतलो म्हणून. सो ट्रायल ताची कोर्टांत ऑर्डरा प्रमाणे ताची न्याय केली जाली आनी तो चोर म्हूण आनी ताका कैद्यान घातलो, भोंदकोडीन घातलो. पूण त्या न्याय दिल्या उपरांत ते मनशान बोब मारून म्हणलें, जुईजाक सांगलें, सायबा तुवें म्हाका जायतीं वर्सां म्हाका तुवें साल्वार केल्लो, उगडास आसा. जुईजान म्हणलें, जायतीं वर्सां पयलीं हांव तुजो सोडवणदार जावन आसलो, पूण आतां जावं जुईज, न्यायदार. आज म्हाका तुजी न्याय करूंक जुईज म्हूण हांगा कोर्टान बसयला. तुजे कुरपेचे दीस सोंपले. तुका आतां बोंदकोडीन तुवें तुजें जिवीत सारूंक जाय. देवान आमकां आमच्या पातकांतली आमकां सोडयल्यान, बावतिजमा वरवीं आमकां मूळ पातकांतली भोगशिल्ल्यान पवित्र आत्मो दिला, जायते साक्रामेंत आमकां दिल्यात. ताच्या उतरा प्रमाणे गुणा प्रमाणे जिवीत जिवंक आनी जोडटेच्या दिसा तो आमची न्याय करतलो. आजच्या शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या शिसांक एक वोपार सांगून तांचें जिवीत कशे भाशेन तें जिवंक जाय आनी तो राजा कसो जावन येतलो हो संदेश तो तांकां ते वोपारेंतल्यान दिता. 10 भांगाराचे नाणे ताचे 10 सेवकांक त्या राजा जावचो आसल्या साहेबान ताच्या सेवकांक दिले आनी तांकां सांगलें, ते 10 नाण्यांची तुमी बरो परामोस करात, बरे भाशेन ते वापरात आनी त्याच्या फळाचे बक्षीस हांव तुमकां आयल्या उपरांत दितलो. तो त्या वेपारींतल्यान जेजू ताच्या शिसांक सांगता ताचें राज हें संवसारी राज न्हय, स्वर्गींचें राज, स्पिरिच्युअल किंगडम, नॉट अ पॉलिटिकल किंगडम बट अ स्पिरिच्युअल किंगडम. आनी ताचे शीस जावन आसात त्या 10 सेवकां प्रमाणे, जांचे कडेन 10 भांगराचे नाणे तांच्या साहेबान दिल्ले आनी तो येवसोर तांणी तांचे बरे वापर करून तांचे दुपट प्रोडक्शन करूंक जाय. सो त्या वेपारीन तो उंचल्या कुळांतलो मनीस जावन आसा जेजू.
आनी तो पयस देसान वयतलो, जंयसर ताका राजा कोत्तले. सो ताच्या शिसांक दिसलें हो राजा जावन आयले उपरांत आपलें राज ह्या संवसारांत स्थापतलो म्हूण, आनी तांकां कुंवर जावंक मेळटलें, तांकां ताचे राजाचे वांटेली जावंक मेळटलें. तांकां दिसलें दे वील बिकम कावन्सिलर्स, रुलर्स, जजीस, प्रिन्सीस इन हीज किंगडम. आनी जेजू तांचे हो समज तांकां बरे भाशेन समजायन सांगता की ताचें जिवीत तशें जावचें ना. संवसारी राजाचें जिवीत न्हय, तो स्वर्गीच्या राजाचे जिविता विशीं उलयतालो. ताका पयस वचूंक पडटलें, ताची परिक्षा घेतली जातली, आनी ताका ताचो बापूय राजा कसो करून ह्या संवसारांत धाडटलो, आज सोडवणार कसो तो ह्या संवसारांत येतलो. आनी ताचे प्रत्येक शिसांनी तांच्या कोरण्यांची जबाब तांकां जेजूक दिवंक पडटलो. सो आमी क्रिस्तांव म्हणटा, क्रिस्त सोडवणदार, आमी जेजूचे सांदे, जेजूची भुरगीं, आनी जेजू भाशेन जावंक आमची खुशी, आनी जेजूचे राजांत वांटो घेवंक आमची खुशी. तर आमची सदांचें जिवीत जेजून सांगलां ते प्रमाणे आमी जिवंक जाय. जेजूच्या उतरा वरवीं, कोरण्या वरवीं प्रत्येक जाणांक आमकां देवाची येवजण दिल्ली आसा. ती कितें तें आमकां रोखडेंच सजमना, तरी थोड्यांक मोरोपर्यंत तांकां देवाची येवजण कितें तें सजमना. दुसऱ्यांक खबर आसता जे गूण देवान दिल्यात, ते गूण ते जेजूच्या उतरा प्रमाणे जिवन अदीक वाडोवंक, क्रिस्ती जिवितांतल्यान क्रिस्ती जिवीत जियोवंक, दुसऱ्यांकूय ह्या क्रिस्ताच्या राज्यान वांटो घेवंक आमी वावरूंक जाय, अशें जेजू ताच्या शिसांक सांगता. आनी तेंय आमकांच लागू जाता, कित्याक आमी जेजूचे शीस. सो जोडटेच्या दिसा देव बाप जेजू आमकां विचारतलो आमी कितें केलां आमच्या हे क्रिस्ती जिवितांत, कशे भाशेन आमी जियेल्या, आनी आमची जे भाशेन आमी जियेल्या ते भाशेन देव आमकां बक्षीस, जिविताची बक्षीस दितलो.